गोवा फॉरवर्ड प्लस काँग्रेसीचे जर परफॉर्मन्स पळयलें सिटो वाडल्यात बट आर दोज सीट्स इनफ फ्रॉम असेंब्ली पॉयंट ऑफ व्यू व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. आमी गोवा फॉरवर्ड प्लस काँग्रेस हे जर परफॉर्मन्स पळयलें जाल्यार इट्स अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. आमी ते ग्राफीक पळोवया आनी मुखार या. इंटरेस्टिंग गजाल पळयात, 11 सिटां जिखले. सेकंड 18 सिटांचेर आयल्या, 18 सिटांचेर दुसरे नंबरार आयले. बट द प्रॉब्लेम इज फ्रॉम द असेंब्ली पॉयंट ऑफ व्यू 21 सिटांचेर जी तांकां मतां पडल्यात ती खंयच हांव नोवेर कित्याक म्हणा थंय ती खंयच कॉम्पिटिशनां आसपा सारकी नात. कॉम्पिटिशनां आसपा सारकी परिस्थिती ना. अशे जागे 21 आसात, 21. दॅट इज अ बीग बीग प्रॉब्लेम. तातूंत भितर एक आसा ते 18 सिटां सुद्दां जी आमी दुसरी आयल्या म्हळ्या पळय लौकीक तातूंत भितर 70ची सिटां आसात. 70 ते दुसरी नंबराचेर आयल्यात पण ते फर्स्ट नंबर आनी सेकंड नंबरा भितर गॅप येदे व्हडले आसा. तेंची लिडू जाल्ली 9,000 10,000 अशी 10,000 अशी लीड आहा. तरी आसतना आमी ती सेकंड आयल्यात म्हणटकीर स्टॅटिस्टिकली ती ह्या 18 सिटां भितर कन्सिडर केल्यात. सो जो नोवेर म्हणटा तो आंकडो आसा दॅट एक्चुअली कॅन बी बिगर. इट इज नॉट स्मॉलर, इट इज बिगर, बट स्टॅटिस्टिकली 18 म्हणून आमी ते 18चेर दवरला. आनी द प्रॉब्लेम ऑफ काँग्रेस, वॉट इज द प्रॉब्लेम ऑफ काँग्रेस? दीस इज द प्रॉब्लेम ऑफ काँग्रेस की ज्या जाग्यार काँग्रेसीचें अस्तित्व आसा त्या जाग्यार काँग्रेसीन सिटां काडल्यात, ज्या जाग्यार अस्तित्व ना थंय कांयच ना अशी विचित्र परिस्थिती सध्या आसा. लौकीक, हाऊ आर यू लुकिंग एट दीज नंबर? हय प्रमोद सारकें, कारण जे सीट्स काँग्रेसीन काडले आतां नॉर्थ गोवा लास्ट टायम फक्त तिका एक कितें मेळ्ळलो सीट. ह्या फावटी तेंच्यान 2 काडले, सिरसय एक तेंकां मेळ्ळो आनी सावथ गोवा तेंच्यान चड काडले. तितून दवर्ली हो तेंचो, गिरदोली, नुवें, कुर्तरी, नावेली, वेळी, वेणावली हे साश्टीन उरले. साश्टीच्या भायर हे सेकंड ना जाल्यार नोवेर अशी सिच्युएशन. आनी फक्त साश्टी धरून फक्त साश्टीनूच आनी गोंय जिखपा जाता काय कितें हो एक मोठो प्रश्न. कोणा अगेन्स्ट फायट केला तुमी? तुमच्याच जे एलायज जावंक शकता वा फुडाराक एलाय आसूं शकता वा तुमच्याच वोट शेअरांतले ते म्हणजे बरोबर एक सायडीन वोट करपी, ते सायडीन वोट करपी त्या वोटरा मदीं तुमचे तर बीजेपीन कॉन्टेस्ट सुद्दां करून नासले. असल्या जाग्याचेर तुमी हे सीट काडल्यात. सो हे 8 सीट सावथाक काडून. फॉर एक्झाम्पल सीट लायक कोलवा, काँग्रेस सेकंड आसा पूण फर्स्ट आम आदमी आसा. बरोबर. सो दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी. आतां फॉर एक्झाम्पल बाणावली ते 11 भितर बाणावले आसा पण सेकंड तुगेलो आम आदमी पार्टी आसा. सो थंय बीजेपी सेकंड नंबराचेर ना. सो दॅट इज अ बिग प्रॉब्लेम. बरोबर. आनी फाल्यां सरकार करपाक जाय हे साश्टीचे 8चे 8 तुमकां मेळ्ळे जाल्यार 21 जावपाक जाय. ते 21 खंयच्यान हाडटले ते हांगासर कळनाला की तुमी ते 21 खंयच्यान मॅनेज करतले. त्या 21चे उत्तर त्या 21 भितर आसा. जी नोवेर आसा त्या 21 भितर उत्तर आहा. ही नोवेर आसा ती 21 झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीज. बट त्यो इम्पॉर्टंट कारण थंय जो मेरेन काँग्रेस आपलो बेज बिल्ड करना, त्या एरियेनी आपलो वोट शेअर वाडयना आनी ती सिटां जिखपाचेर फोकस करना, तो मेरेन हो जो वोट शेअर आसा काँग्रेसीचो तो 18-23 असोच उरतलो आनी 18-23 वोट शेअर घेवन कांयच जावपाना.